Finally, after a wait of 12 days, students of MES College got their results on Tuesday. They were full of joy and happiness. 12 days were tough for students and parents. Agitated students had given a deadline of 24 hours for university to declare their results. Fight for justice! Fight for us! Friends of justice! Fight for us! Actually, time जायना पण आमचो आज रिजल्ट आमकां आमच्या इंटरनेटार आमचो रिजल्ट आज डिस्प्ले केला आणि खूपशा भुरगे आमच्या लागून व्हेरी आम सगळे चड एक्साइटेड जाला खूप सारकी म्हणजे चड हॅपी जालाय आणि मोस्ट ऑफ देम दे हॅव पास्ड वी थँक ईच एंड एवरीवन हू हॅव सपोर्टेड अस एंड हू हॅव हेल्प्ड अस into this to get our results. Our children were suffering and they were going through depression. Now I can see all them happy like, and I am very happy seeing the happiness. Who is you think the blame game is MS College, University? Who is to blame? Now at present I feel both are to be blamed, but when they have declared it for the children the result, and I am very happy. Very happy. All are rejoicing in joy. All are rejoicing in joy. Thank you. Really, we are very thankful to each and everyone. A reporter from Vasco, Surendra Madkaikar. The Margao Municipal Council has decided to share the 3 crore Golden Jubilee package equally with all the wards for developmental projects. The council unanimously resolved this in a special meeting held at the municipality. However, some councillors were annoyed with the delay in distribution. आमची चेअरपर्सन कंप्लेंट केला तो लीड घेऊन फुडें सगळ्यांना पयशे पडतात आशिल्ले 3 कोटी म्हणून सादे अमाउंट दिली तो आमी हांगा तडस्ता जाले काउन्सिलर आपलो वोटा काम करपाचे पयशे घालून बरो प्रोजेक्ट कितें घेवया न्ही हे आमकां प्रत्येक काउन्सिलराक डिस्ट्रिब्यूट जावं दी अमाउंट आनी आमी आमच्या रिस्पेक्टेड वॉर्डान कितें तरी एक राखी गार्डन करूया वा धाकले जॉगिंग ट्रॅक करूया वा एक भुरग्यांक खेळपाक बॅडमिंटन कोर्ट करूया बिकॉज आय एज अ काउन्सिलर रियली फील दॅट देर समथींग देर शुड बी समथींग वीच शुड कम इन कॉर्मर इन माय रूम. The councillors suggested various developmental works in their respective wards. Chairperson of Margao Municipal Council Arthur De Silva said that the proposal will be sent to the Director of Municipal Administration for approval. Maximum opinion अशेंच आसा कशें करून प्रत्येक वार्डान डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. प्रत्येक वार्डान डेव्हलपमेंट कसलें जे ओपन स्पेस आसात जे प्लॉट केले तांकां एक रिस्पॉन्स आसतात बंगले बांदलेले आसा ते ओपन स्पेस आसात जायते वार्डान सगळे ओपन स्पेस आसा तें एक जंगल जावन गेलां कित्याक आतां ओपन स्पेस म्हणटकूच कोणूच मेंटेन करना आनी हे सगळे आतां कावन्सिलरान आमगेले लक्षांत हाडलेलें आहा की बाबा हे ओपन स्पेस कशें तरी गार्डन आनी तेजे भितर वॉकिंग ट्रॅक जावपाक जाय आनी तितून म्हाका दिसता इट इज व्हेरी गूड हय प्रपोजल आनी तो कसोय करून गव्हर्मेंटान हे सगळे आमचे मानून घेवपाक जाय. A reporter from Margao, Savio Dice. MLA Vijay Sardesai says that if the government wants to stop illegal mining, they should employ 230 youth who were given offer letters as mining supervisors before the election code of conduct. Aggrieved youth met Vijay Sardesai on Monday requesting his intervention so that justice is done to them. सरकारान कोर्टान एफिडेविट दिले की इल्लीगल मायनिंग चेक करपा खातीर मायन सुपरवायझर घालतले ते प्रमाणे इंटरव्यू काडले हजारांनी एप्लिकंट्स इंटरव्यू केले आनी तातूंतल्यान 250 लोक सुमार जॉबाक लायिल्ले आहा. आतां एक टॅक्निकॅलिटी घेवन सरकार तांकां भायर उडोवंक सोदता अशें तांकां दिसता ऑल्दो तांकां खंयच सांगिल्लें ना आतां मेरेन की तांकां भायर उडयल्या म्हणून. सो आमकां एक प्रश्न येता आतां की वेदर सरकार सिन्सियर आसा इल्लीगल मायनिंग चॅक करपा खातीर ओ ना कित्याक हे लोक भुरग्यांक जॉब दिला फक्त इल्लीगल मायनिंग बंद करपा खातीर. आतां प्रेझेंट सरकार इल्लीगल मायनिंगाचे इशूचेर सिन्सियर आसा काय ना हो इशू लोकांचे फुडें येता. Vijay Sardesai says that BJP-led government should be pro-people. परिवर्तनाचे नाऱ्याचेर सरकार जाला हो सरकार should be pro-people, should feel that every Goan is their own and भाईचो मनीस म्हणून सेपरेट कोण आसूंक जायना आनी ताका सगळ्यांकूच एक भशेन पळोवंक जाय अशें आमचें एक्सपेक्टेशन आहा. Aspirants for these posts are hopeful that government would absorb them in service. आता आमी रावला कितें डिसिजन घेतले ते अजून आमगे ते भायर मारून ना पूण आमी अजून होपान उरला कित्याक अजून आमकां तितले होपान आसा कित्याक आमगे आयज नाल्यार फाल्यां कामां जातले म्हणून तितले जे लोक जो काम प्रायवेट काम करपी आहा सगळ्यांनी काम सोडून दिला. इतले पयसच्यान सगळे दीस एवरीडे आमी पांगसले मडगांवच्यान पणजे काणकोणच्यान पणजे बिचोलच्यान उजगांवच्यान सगळे फ्रेंड सर्कल आमी सगळे आतां एकठांय जाता एवरी. हांव मागता की जे कोण 230 भुरगे आहा पळय सगळ्यांनी येवचे आनी आमच्या सपोर्ट दिवचे मुखार येवपाक. A reporter from Margao, Savio Dice. Situation became tense at Holland Hiroshi on Kautali on Monday over retaining wall along the beach side.
Fisher folks claim that a bar owner has built an illegal retaining wall for his personal benefit. Locals have demanded that the wall should be demolished as soon as possible, whereas the bar owner refused the claim. Some of the members of Raponkaracho Equot tried to demolish a retaining wall constructed along the beach side at Holland Iroshi in Koltari on Monday. Murgaon police reached at the site and stopped the demolition. Fisher folks claim that the retaining wall is constructed by the bar owner for his personal benefit. They claim that it creates inconvenience to them. The Fisher folks have demanded that it should be demolished as soon as possible. Wall बांधला ते illegal wall बांधला कोण बांधला ते आमकां खबर आसना ते आमी मोड पाहिले तो लॉरेन्स इंटरफियर जालो दिनो लॉरेन्स रॉड्रिगीज आनी तो म्हणटा तुमी कसो रायट आहा काय म्हणटा मोडपाक ताका सांगिल्लें आमी तुका कसो रायट आहा हिंगा बांदपाक आमकां इतले वर्सां उडीर काडपाक जाग्यार तुवें बांदला पंचायतान गेले कसली फायल ना हें बांदपाचें इरिगेशन डिपार्टमेंटान कांय ना हिंगा कसलें बांदपाचें फक्त हिंगा एक फायल आमकां मेळटा जेन्ना सरकारान रॅम्प बांदपाचें हिंगा हें केलां ऑक्युपाय केल्या जमीन आनी ती लँड एक्वेशन करपाक ती गायलो आहा फकत फिशरमॅना पासत आनी हो आपूण आतां करता बारमॅन आपल्या धंद्या पासत करता एकलो पोट भरपाक आनी 100 फॅमिली तो आतां मारूंक सोदता देखून आमी मागताय सरकारा कडेन जाते भाशेन ताबडतोब एक 8 दिसां मदें हें सॉल्व करून उडोवचो मॅटर नाजाल्यार आमी आमच्या हातीन रिस्क घेवन आमी म्हूण उडयतले सगळे आख्या गोंयची रांपोणकार एकठांय जातले आनी Bar owner Lawrence Rodriguez is out of station. His brother Agnel Rodriguez has refused the claims. He said that the wall has been built by the government authority. ती वॉल सीआरजेडान बांदलेली आनी होल बाउंड्री बांदिल्या गव्हर्मेंटान थिंगसोन ती थिंगा आनी लॉरेन्सान फक्त तेन्ना सीआरजे आमगेले हें जालें सोनामी जालें तेन्ना लॉरेन्सान सांगलेलें म्हणजे उदक भितर इन्स्पेक्शन आसलें BDO कलेक्टर मामलेदार सीआरजेडा टीम येयलोली तेंटे इन्स्पेक्शन करून मागीर तेंटे BDOन ते मागीर कंपाउंड वॉल बांदलेली आख्या हिंगसोन ते स्ट्रेचाची हांवें तांकां सांगिल्लें बाबा हें तुमी आतां लॉरेन्स आसूं कित्याक केलां लॉरेन्स आसूं करूंक जाय आसलें ना 2 वर्सां जालीं तांकां बाउंड्री वॉल बांदल्या ती आतां. Our reporter from Kortali, Surendra Madkekar. Let's take a short break. Stay tuned.